बापा समोर सर्व आम्ही एकटाय जाव्या भक्तीन आनी माना उता ते आयकोन आमकां समर्पो पवित्र बलिदाना एया गाव्यास एकाच दया उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आनी अर्गांतित्या ताणे केल्या सरुकारा एया गाव्यास एकाच दया उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आनी अर्गांतित्या ताणे केल्या सरुकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सभे आसो. आयची देवस्तुती आमचो कुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक उलो दिता. जेजूच्या परगट जिणे वेळार ताची खरी वळख सगळ्या लोकांक एकाच मापान जावंक ना. ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव केल्ल्या शिसांक तो क्रिस्त म्हणजे देवान मागलेलो सोडवणदार म्हूण कळीत आसलें जाल्यार क्रिस्तान कश्ट सोसून मनशा कुळाची सोडवण करूंक जाय म्हूण तांकां कळीत नासलें. जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा उपरांत देवाची ही मांडावळ तांकां समजली. ह्या उल्याक पाळो दिवन जियोंक आमी देवाचो आदार मागया. मोगाच्या भावन भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आमी सर्व सांगता म्हणया हांव पत्की सर्पविदार देवा आनी तुमकां मावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून थंडांत सरून वायट आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Cristo kakutka Cristo kakutka Somiya kakutka Somiya kakutka महिमा देवा ओसरी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सर्ववेदार देवा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासता. तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वागता. सोमिया जेजू क्रिस्ता
बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेत तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तो बापाच्या उजव्या कोसनात आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि सांभाळणारा आमचेर तुझे दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुझी सेवा करून तुझे बक्षणे सोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटोंक ना, हांव फाटीं सरूंक ना. म्हाका मारतल्याक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे काड ओडतल्याक हांवें म्हजे पोळे दाखयले. केण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पो देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा, तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत? आमी सांगता सदरे मुखार वचुया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावूं. पळया सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारायत? देवाचें उतार हें. देवाची बडोपकार. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. सर्वेस्पोराच्या मोगान भरला मोजीन काळीज. कित्याक ताणें आयकून घेतली मोची विनवणी. हांवें ताका उलो मारलेल्या त्या वेळार ताणें आपले कान मोजेशी परतिले. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. मोरणाच्या पासांनी म्हाका वेडो घालो. पाताळाचो आकांत मोचेर आयलो. कोणती दुखी हांव बुडलो. तोवळ सर्वेस्पराचें नांव काडलें. सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हाका निवार म्हणून मागले. जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो. ताणें म्हाका मोरणांतलो निवारलो. म्हजी दुकां पुसून काडली. हांवें पडना
तुजी पावलां ताणे राखली जिवंताच्या गांवान सर्वेस्परा हुजी हांव सोलतलो जिवंताच्या गांवान सोम्या हुजी हांव सोलतलो जिवंताच्या गांवान सोम्या हुजी हांव सोलतलो. सांत जोकोबाच्या पत्रांतलें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हण चिंतया, पूण तो बऱ्यो करनो आदरिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता? तसलो भावार्थ ताका बचाव करूंक शकतलो गी? कोणीय भाव वा भयण विणगी आनी दिसपडतो ग्रास नासतना उपाशी पडल्यात म्हण चिंतया. तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता, उबेचे कितेंय आंगार घाला आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात्र सांगून तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार ते कित्याक उपकारता? भावार्थाची गजाली तशीच. भावार्था सवें बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीव नातलेलो म्हणयेत. तरी पूण कोणीय एक मनीस म्हणूंक पुरो, एकल्याक भावार्थ आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात. त्या मनशाक म्हजी जाप ही, म्हजो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हण हांव रुजू करतां. पूण तूं कसल्योच बऱ्यो करण्यो नासतना तुका भावार्थ आसा म्हण रुजू करून दाखय. देवाचें उतर हें. देवाचें उतर. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साची बडाय शिवाय हेर खंयचेंय व्हडपण म्हाका नाका. ताचे मारिपास संवसार म्हाका आनी हांव संवसारा कुर्सार मेला. Alleluia, 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 Alleluia. Lord, bless my heart and lift that I may worthily proclaim your gospel. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसां सांगता सेजाराया फिलिप्पी नांवाच्या शारा भोंवतणीच्या हळ्यांक भायर सरून गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिसां लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? तांणी ताका जाप दिली, थोडे तूं स्नान दातार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर तूं प्रवाद्या मदलो एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? पेद्रोन ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेदवा आपणा विशांत कोणाकी तांणी सांगिनाये म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. आनी आतां मनशा पुताक कश्ट सोंसची, मतबऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उरची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्यार पेद्रो ताका कुशीन आपोवन बेस्टोवंक लागलो. पूण तो पाटीसर आपल्या शिसां मुखार पेद्रोक बेस्टोवन म्हणालो,
म्हजे सरशिलो पयस सरस सयताना देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत आपल्या आशिसांक आनी लोकांक सांगाता आपोवन तो म्हणालो, कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक खोशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमच्या तकले केल्लें काम दिवया आमी. चिंत्या एक व्यक्ती आमी हांगा बसून आसा, हांगा मुखार येता. मुखार येता आमच्याच बरी ताणें वस्त्र न्हेसलां आनी तो हांगा मुखार येवन सांगता की हांव क्रिस्त. तेन्ना तुमच्या मतींत ह्या तुमी खालें चिंतूंक पडटात. हो आमचे बरी सकलो मनीस आनी हो म्हणटा हांव क्रिस्त. साबार जाणां आमच्या मदें चिंतूंक पुरो की हो पळोवंक आमच्या घरा देगेन आसच्या इनासा बरें दिसता, या आनी कोणी हो आमचो गुरकार तोमासा बरें दिसता. आनी थोडीं जाणां चिंतूंक पुरो हो काल आवायिल्ल्या बसाचो कंडक्टरा बरें दिसता. हो कशें क्रिस्त जावचो? ताचे थंय आमी एक आमचेच एक अस्मिताय या आयडेंटिटी दाखयता. कित्याक म्हळ्यार आमकां जाणा जायजय ह्यो निजायकी क्रिस्त वैगी या न्हय. तशें साबार चिंतनांनी आमी सर्व चिंतून अशें हो क्रिस्त म्हणून ताणें सांगल्यार आमी पातयना. आमी चिंता होय आमचे बरेच मनीस जशें साबार फडकिरे प्रवादी आयिल्ले तशें होय येवन आमचे लागीं अशें सांगता दिसता म्हणल्यार चिंतमानी आमी जियेता. आनी साबार फावटी आमच्या जिवितांत आमी एक आयडेंटिटी दवरून जियोंक आशेता. खंडिसावन आयडेंटिटी आमकां सर्वांक जाय. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी जियेतना फाल्यां आमी हो संवसार सोडून वेताना जाल्यार कोणी म्हणी म्हाका वळखा जाय या म्हाका ताणी पारकी जाय. आमच्या मदीं जाल्यार साबार फावटी आमी कुटुंबांत कार्यक्रमां दवरता. आमच्या शेजारचीं, आमच्या वळखीचीं, आमच्या कुटुंबाचीं साबार जाणां आमच्या ह्या कार्यक्रमाक येतात. पूण साबार फावटी ती येताना तेणी पयले दिसाचे सवाल जावन आसा, म्हाका तूं वळखलोय की या म्हाका तूं वळखलें की. आनी आमी साबार फावटी वळखता, पूण साबार फावटी आमकां वळख जायना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या मदें एक वर्सांचे फरक आसता. थोड्या फावटी या पयशिल्लें सरी जावन आसूंक पुरो आनी थोड्या फावटी आमचेच आवय बापूय या आमचेच लागशिल्लीं आमकां तांची वळख करून दितात. आनी तशें आमी मागीर तांची वळख परखूंक शिकता. तशें जेजूचें आयच्या वंजलांत आमी पळयलें अशीच एक हकीकत जेजूची जाता. जेजू चिंतलें सर्व लोक ताका जाणात, सर्वां तो क्रिस्त म्हणून वळखलात म्हणलो एक चिंता दवरनो जेजू आपल्या चेसा लागीं विचारता, लोक म्हाका कितें म्हणटात? कित्याक म्हळ्यार साबार आसारी लोकांनी पळयल्यांत, साबार कडेन तो भोंवला. आनी आज एक सवाल, पूण जाल्यार जेजूचें हें एक सवाल साबार फावटी तें आमी इंग्लिशान म्हणटा फ्लॉप जाता. कित्याक म्हळ्यार लोक आनिकी नेणो आसलो जेजू कोण म्हणून. तशें देखून तो आमी आमच्या जिवितांत थोड्या फावटी सांगता तो ताच्या बापाय बरी दिसता, ताच्या आवय बरी दिसता, या ताच्या कुटुंबाच्या मदल्या एकल्या बरें दिसता. तशें हो लोकी सांगता तो पळोवंक स्नान जातार जुवांव बरी दिसता. आनी एकलो म्हणटा तो पळोवंक इल्लो एलिया बरी दिसता. आनी थोड्यांक ती नेणात कोण म्हणून जेजू. तशें
फाटल्या वर्सांनी सबार प्रवादी येवन गेल्ले त्या देखून होय तांच्या मदें एकलो जावन आसूंक पुरो म्हणून लोक चिंता पूण पेद्रो मात्र एक करेक्ट जबाब दिता तूं क्रिस्त म्हणून आनी हें ती जबाब दितना जेजू सांगता की ही जबाब तुका लोकांनी सांगून दिल्ली न्ही भागार देवानच तुका ती परगट केल्या अशें जेजूची अस्मिताय जेजूची आयडेंटिटी सबार फावटी लोकांक कळीत जायना कित्याक कारण कितें सांग पुरो कित्याक म्हळ्यार लोक जेजूक पयसल्यान फॉलो करनासलो आमी आयच्या एक समाजान पळयल्यार सेलिब्रिटी वर्शीप म्हणटा आमी सबार जाणां आमी ह्या मुवी एक्टर जावंक पुरो या खेळगडी जावंक पुरो या सबार फावटी सोशल वर्कर्स या दुसरे व्हडले महान व्यक्ती तांकां पाटलाव करूंक आमी कशी व्हरता तांच्या बरी नडत्यान तांच्या बरें जिवी जियेसय म्हणली एक आशा दवरन आमी सर्वां तांकां पयसल्यान पाटलाव करता कित्याक म्हळ्यार लागशिल्ल्यान सबार फावटी आमकां पाटलाव करूंक साध्य ना त्या देखून इल्लेपणी तांणी चलची रीत तांची हेअरस्टायल तांच्या जिवितांत तांणी घालचें वस्तूर हें पुरो आमी तरावटी फॉलो करूंक या तांकां पाटलाव करूंक प्रयत्न करता अशेंच जेजूच्या कालासलो की जेजूक पाटलाव करूंक ताणें प्रयत्न केले जेजू बरी आसार हें करूंक ताणें प्रयत्न केले पूण तांच्यान जावंक ना कित्याक म्हळ्यार तो अनुभव तांच्या तेनातलो देवाचो आनी मनशा मदलो अनुभव त्या देखून पयसल्यान जेजूक पाटलाव केल्लो लोक ताका सारकें वळखोंक चलवता त्या देखून ते तांकां फरक करन तो तशें दिसता या अशें दिसता म्हणलो एक मनोभाव दवरची येता आनी जेजू आमी जाणाव देवाचो पूत म्हणलो विश्वास आम्हा सर्वांक आसा पूण जेजू मागीर ताच्या उपरांत पेद्रू सांगता की तूं क्रिस्त तूं देवाचो पूत पूण ताच्या उपरांत एक दुसरेंच घडटा हांगा जेजू सांगता की हांवें सबार कश्ट सोंसूंक आसात आनी म्हजे पाटलावदारी तुमी या फॅन फॉलोवींग म्हणटा आमी आज तुमी म्हाका पाटलाव केल्यार तुमकांय कश्ट नश्ट सोंसूंक आसूंक पुरो या आसतले त्या देखून तुमी तयार रावोंक आसा केन्ना कितें घडटलें म्हणलें कोणाच्यान सांगूंक जायना त्या देखून म्हजो पाटलाव केल्ले तुमी सर्वांनी सदांच जागृत रावूंक जाय केवळ जागृत रावचे मात न्ही तुमचो कुरीस तुमी घेवन म्हज्या फाटल्यान येसय म्हणलो हो आदेश जेजू आज आपल्या शिसांक दिता मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत आमी एक नदर घालया आमी सबार फावटी जाणाव आमची एक आयडेंटिटी हांगा आसा जाय आनी सबार जाणांनी म्हाका वळख जाय सबार मान गौरव म्हाका फावो जाय असलो एक चिंता आमी सर्वां दवरून जियेता कित्याक म्हळ्यार एक महान व्यक्ती बेंजामिन फ्रँकलिन म्हणटा हांव वळख नासतना जल्मल्यार ती म्हजी सूख न्ही पूण हांव वळख नासतना मेल्यार ती खंडीत जावन म्हजी सूख त्या देखून ह्या समाजांत ह्या संवसारांत एक वळख दवरून जियोंक आमी सर्व प्रयत्न करता म्हाका कोणी म्हणी पारखी जाय हांवें असलें साधन करीत जाय आनी असले थोडे पाटलावदारी म्हाका जाय आसा जाय म्हणल्या सबार चिंतपांनी आमी जियेता पूण आमी आज जेजू आमच्या मदें येयल्यार जेजून आमकां हांव कोण म्हणून विचारल्यार आमची जबाब कितें जावन आसा हे एक सवाल आम्हा सर्वांक जेजू आज विचारता जशें आपल्या शिसांक ताणें विचारलें आनी आमची जबाब कितें जावन आसा आमी त्या शिसां बरें पयसल्यान रावून जेजूक पाटलाव केल्ल्यान जेजू त्या एलिया प्रवादी बरी या आनी खंयच्या प्रवादी बरी या स्नानीक जुवां बरें दिसता गी म्हणलें एक जबाब आमी दिता गी या पेद्रो बरी तूं जावन आसा सोमी देवाचो पूत हें या हो जबाब आमी दिता गी हें आमी आमकांच आज विचारूंक आसा केन्ना पेद्रोन ही
जावप दिले ताणें जेजूक अनुभव केल्ले. ताच्या संगत तो आसलो, ताच्या संगत तो जियेलो, तशें जावन तो जाणा आसलो जेजू कोण म्हणून. तशें जावन आमी क्रिस्ताच्या फाटल्या उदारांनी क्रिस्ताक पयशिल्ल्यान न्ही भागार क्रिस्ताक लागशिल्ल्यान फाटलाव करूंक आसा. आज जेजूक फॅन्स ह्या अभिमानाची गरज ना. भागार जेजूक आज नीज फाटलावदारांची गरज आसा. आनी केन्ना आमी खंडीत जावन जेजूक सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या मनान फाटलाव करता खंडीत जावन, तेन्ना आमी पेद्रो बरी सांगूंक शकतले हांव तूं जिवंत देवाचो पूत. आमेन. आमी सर्व उबे रावून आमची बावरताची उसारणी करया. सतमंता देवा सर्वपितार बापाक सगळ्यांनी पृथ्वीचार असताना आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्रियास्पदान आमच्या सुम्यान तो पवित्रात्म्यार विकरपी संभावलो. आमकार मध्ये ताण सलमालो. पांच केलो ताका ताणें कस सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकेतलो. तो मेल्या मध्ये देवलो. तिसरे दिसा मेल्यान सरकार सोडलो. सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तें तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्रात्म्याक कातोलीक पयसबे भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमी सर्व आमी विश्वासान बावरतान हांगा जेजूक साक जावन येयल्या. त्या देखून जेजूचेर बावार्थ दवरून आमची खालती मागणी आमी देवा मुखार दवरया. बापा, पवित्र सभेच्या मुन्यारांनी वर्त्या मोगान तुज्या उतराक आपले कान उक्ते करूंक आनी तुजे उतर विविध अडकली मदें लोकांक धैर्यान परगट करिशे तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. तुमची जावा बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी देशाच्या समृद्धे खातीर भोव करून दुबल्यांच्या आनी गज्जवंताच्या हिता खातीर फावो ती योजना मांडून हाडिशे तांकां उजवाड दी म्हूण मागता. उतार प्रायेर वरवीं एकसुरपणा आनी पिडे शिडे वरवीं कश्ट येताल्यांनी तुज्या पुताच्या कुर्साक वेंग मारून आपले कश्ट सोंसूंक तांकां गटाय दी आनी आमचे सवे वरवीं ते आलू करूंक आमकां उदार मन दी म्हूण मागता. आमच्या युवजनांनी संवसारी वंदवणेक बोलानासता कश्टांची आनी त्यागाची वाट सुमकून बऱ्या फुडाराक पावशे तांकां आदार दी म्हूण मागता. पवित्र एमकारिस्तांत भाग घेवंक जमलेल्या आम्हा सोमेस्तांनी कुरीस देवाच्या जन्मायेची आनी पदवेची कुणा म्हूण समजून देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगा पासत आमचे पासत समर्पित करिशे आमकां गटाय दी म्हूण मागता. आमी सर्व मौन रावून आमच्या खासगी गरजां खातीर देवा लागीं मागया. मुगाळा बापा, आमच्या प्रार्थना आमी तुज्या मुखार दवरली आनी तशेंच सबार आमच्या काळजाच्या गुंडायांत आसात ते सर्व तूं मानून घे आनी आमकां जें फावो तें तूं फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्व आमचे मोगाळ बापा आनी सावण तुका दिता. कदन तुगे दयाळ बापा कळतो ताचे तुझे बेसा. कितेंच ना आमचे ह्या संवसारांत आसा जर कितें तुवेंच दिलें भेटयता आमकां ह्या बलिदानांत. तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सवें सर्व आमचे मोगाळ बापा कानीक सावण तुका दिता.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नेक्या पयस बिछा अदवाक सर्वेस्फूर्त मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे. आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ले बेटवणी समेज तांचे सडवणे उपकारा शीक. हे आमी मागता आमच्या समिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी ह्या आमच्या फायद्याचो. ताचे सगळे रचना नवी करून तुका बापा मनवले आनी ताच्या देवपणांत आमकां समेस्तांक तुवें वांटो हो दिलोय. सैमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत व्हरून संवसाराक ताणें शांती सोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी तसो पाटलाव करतेल्यांक सासणीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेंच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. म्हूण सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताकाचे. म्हूण सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावाडतो सोगोट परगटुया. तुझ्या कुर्स आनी पुनर्जीवनपणावरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. जय क्रिस्ताचे जय.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेमटिल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन ती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे मये सांगाती भगवन सुजेतीचो पती भगवन धर्मदत्तां आनी सर्व काळी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जे सोतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडोंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सा, तुझे राज समकाय, तुझी कुशी सरकार सता तशी संसारांत सा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शनात्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय निरासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. माया मोगोचो गुर्त सावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेये संसाराची पाप करतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेये संसाराची पाप करतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव संवक येता ती म्हजेर झडटी आनी क्यास थारना जावं पूण तुज्या काकुलतेन म्हज्या आत्म्या तशें कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवं. पळया ही जावन आसा देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपयल्लीं आमी सर्व सुभागी. म्हजें बाग म्हाका पवना तुज्या उतरान म्हाका बरेची मेळटली. Jesu tu ye kalsa tu ye bidar korong tu
स्वार काळो पयसाव नावसो मोरणा काळोख निवरा अमोर जिवीत लाभोसो अस्वाड फांकय जिवीत लाभो सर्गी निवासात पावो अस्वाड फांकय जिवीत लाभो सर्गी निवासात पावो जिसू तो काळसा सावन गोडी शेळ्यांक मोगान पोसो अस्पो सरो दिवो आत्मीक मुक्ता मोसो फुर्गी कानात दैवीक देण्या सोन्या जीवन पाव सर्गी कानात दैविक देण्या कर सोम्या जीवन पाव जिसू तो एक काळसा कितलो अमोलीक देवा तुजो मोग देखून मनशांची संतत तुज्या पाकाट्या काल आसरो घेवंक येता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां ह्या सर्गेच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडींत आमी बगीचोक अशें आमचें जिवीत न्ही बगार जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाची वडक